येवकार हा समरिता खणगावकर, सुरतपळ्याचे हेडलाईन्स। केपेकार मागतात नवी करकरीत कादय, सध्याचे पुलीस स्टेशन अडचणीचे, बायला सिनियर सिटीजनाचे जातात हाल, मुख्यमंत्र्यान घेवचे गंभीरतायेन, केपे पुलीस स्टेशनाचे दुरुस्तीचो विषय। ऑनलाइन शॉपिंगान आमकां केले काबार, घर बसल्या मेळटा सगळे कितें, आमी शॉपवाल्यांनी कितें करप, सरकारान काडचो मार्ग, दक्षिणेतल्या शॉप ओनरांचे मागणे। आपलेच सुवातेत आपल्यो गाडयो पार्क करतले जाल्यार उरली ना सुवात, मडगांवकारांची गत, चडशा पार्किंग सुवातांनी रेंट कार आनी स्क्रॅपाच्यो कारींनी आडयला सुवातो। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। केपेकारांक नवी करकरीत कादय दियात, केपेकारांनी मागला। कित्याक जाय केपेकारांक नवी कादय ते जाणा जावन घेवपा खातीर पळोवया रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट आनी आयकुया केपेकारांक। आज आमी आसात ते केपे आसात आनी आज परते तुमकां आमी केपेची जे पुलीस स्टेशनाची काम जे आसा हें कशें बंद आसा आनीक हें कशें करून चालू करपा जाय आनीक किती लोकांक त्रास जाता हें तुमकां आमी दाखयता। आनी त्याच बरोबर हांगा जे स्थानीक लोक आसात जे लोकांक खुबशे त्रास जातात आनी त्याच बरोबर ह्या लोकांनी जे डिमांड केल्लो की हें पोन्ने पुलीस स्टेशन जे केपेचें आसा तें कादय म्हणटाले आनी सगळे लोकांक हांगा भितर हाडून उडयताले, त्या कादयेक बेगीच्या बेगीन नवो साज मेळटो, नवे पुलीस स्टेशन जावत म्हूण ह्या लोकांनी मागलेले। त्यांच्याच कडेन आज आमी विचारून घेवया की ह्या पुलीस स्टेशना खातीर तुमकां किती त्रास जाता, तुमी किती मागले ते। कित्याक जे आमकां खबर आसा त्या प्रमाणे ह्या पुलीस स्टेशनाचो 4.5 कोटयांचो जो टेंडर जाल्लो, पूण आतां आनीक एक्स्ट्रा आनी 8.5 कोटी लागतात, हेजेर खंय तरी गंभीरान विचार करपा जाय। आनीक आमी सरकारा कडेन मागतात की बेगीच्या बेगीन सरकारान लक्ष घालचें आनी हें पुलीस स्टेशन जें आसा हें बरें करचें, ताकी जे हँडिकॅप लोक आसात, जे सिनियर सिटीजन आसात, ह्या लोकांक खंय तरी जे आतां पुलीस स्टेशनात थंय वचपाक खूब त्रास जातात। म्हणूनच आज ह्या लोकांनी मागणी केल्या की हें पुलीस स्टेशनाचें काम बेगीच्या बेगीन कमेस करचें आनी आमकां रिलीफ दिवचें म्हणून। पळय, सगळ्यां पयलीं हांव सांगपाक सोदतां, आमची पळय कादय पळय आनी ती पुर्तुगेज टायमार साकून केपेची कादय म्हणटा ती फामाद, आनीक हें पुलीस स्टेशन नवी जावचें अशें म्हणून सगळ्या पयलीं हांवें न्यूज हाडलो कितलीं वर्सां पयलीं आनी तुवें घातलेलो न्यूज, कळ्ळें? तर तेजे उपरांत हेजें काम कमी जालें, हेजें टेंडर जालें, हांवें आयकलां 4.5 कोटीचें टेंडर म्हणून तें, आनी तें काम चलतालें, वेवस्थीत चलतालें, केन्ना हांव अशें पळयतालो। आनीक आतां तें सडनली स्टॉप आसा। आयकोंक आयलां की इंजिनियरान सॉयल टेस्टिंग करूना म्हणून, आनी वयल्यान आतां कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की आनी 8 कोटयेचो डिमांड आसा, आनी 8 कोटी जाय, पयशे पावना म्हणून। म्हाजें इतलेंच आसा क्वेश्चन की जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक खबर ना बाबा हें टेंडर पळय तुमी काडटना कंप्लीट करून दिवपाचें अशें म्हणून पयलीं खबर ना, बाबा तुका 4.5 करोड्सांक तें पुरवडटालें काय ना तें तुवें पयलीं करपाक जाय आशिल्लें, नाजाल्यार तुवें तें टेंडर घेवपाचें न्ही। आनी इंजिनियराक खबर ना। आतां पळय टायम बीन टेम्पररी पुलीस स्टेशन आमचो शिफ्ट केलो थंय हांगा सेंट फ्रांसीस कॉलनी ते सायडीन, ती लोकांक कितली त्रास जाता। म्हाका कितले जाणी विचारता पुलीस स्टेशन खंय काय म्हणून, ओके ब्रिज काडून मागीर तांकां डायरेक्शन दिता थंय घुसपातात वचून आमोण्या रोडाचेर, कळ्ळें? तर आमचे एक डिमांड आनी अपील आशिल्लो की हो पुलीस स्टेशन आमचो बेगीन जावचो, कित्याक हांगा हे खूब वर्सां हांगा कितले पुलीस ऑफिसर आयले, कितलेशे रिटायर जाले, खूब त्रास काडले तेंच्यान, हांगा बसपाक सारकी फेसिलिटीज नाशिल्ली PIच्या कॅबिनाक बीन, तरी पूण त्यांनी कितली वर्सां अशीच काडली। तर एक फुल फ्लॅज पुलीस स्टेशन जावचें अशें म्हणून एक डिमांड आशिल्लो आमगेलो, आनी हें काम वेवस्थीत चलतालें। आनी आतां म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले बेगीन हाजेर आमचे होम मिनिस्टरान हाजेर लक्ष घालचें, कित्याक काय म्हणल्यार डिसेबल्ड सिनियर सिटीजन असे लोक वयतात, तांकां त्रास जाता। आनी पुलीस स्टेशन म्हणजे कितें आसा, पयलीं लोक येताले हांगा बस स्टॉप आसा आमचो, हांगा बसीन देंवताले। आतां 3 म्हयने पयलीं एक बायल आनी एक चली हांगा आयली, हांगा पुलीस स्टेशन म्हणून हांगा देंवली, हांव बँके आशिल्लो, म्हाका ती मेळ्ळी, मागीर हांवें तांकां धाडलें पुलीस स्टेशन शिफ्ट केला म्हणून। खुबशा लोकांक खबर ना पुलीस स्टेशन शिफ्ट केला म्हणून। तर हांव कितें म्हणटा, टायम बिंगा भितर हें काम कंप्लीट जावपाक जाय। म्हाजो रिक्वेस्ट आसा आमचे गोंयचे होम मिनिस्टरा कडेन, आमचे CMा कडेन हाजेर मातशें लक्ष घालचें। तशेंच आमचो केपेंचो आमदार बाब एल्टन डिकॉस्टाकय हांव रिक्वेस्ट करता मातशें हेजेर फुडाकार घालचें आनी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करचें। एक सिनियर सिटीजनाचे विचार केलो जाल्यार खूब दुखाची प्रश्न जावन आसा।
ह्या सिनियर सिटीजनाक जरी तर आतां ह्या पुलीस स्टेशनार शिफ्टिंग केलां थंय वचपाक आनी येवपाक तांचे कडेन हें घडचें ना कित्याक खूब भितर पडटी हें आनीक म्हाका दिसता ते सिनियर सिटीजनांचे तरी विचार करून आतां तरी हे 5 वर्साचें काम म्हणटा आमी सारकी स्लो जाल्लें आसा तें ताबडतोब स्टार्ट जावपाचें अशी मागणी आसा. कित्याक कितले पयशे घेता थंय वचपा लोकां कडच्यान? म्हाका दिसता हांगच्यान केपेंच्यान आतां आसता थंय पुलीस स्टेशनार वचपाक कमी म्हणल्यार पायलट मारतले 100 रुपया तर जाय आनी रिक्षा करून वयतलो जाल्यार 250 रुपया तरी आमकां पडटले ह्या वेटींग रावचें पडटलें. आनी ह्या सिनियर सिटीजनाक आनी जाणटे मनशाक आनी कोणूय बायल मनशां देखून तें भितर पडटा हेका लागून जाता तितलें ताबडतोब हें काम सुरवात करपाक हांव आमच्या गोंयच्या होम मिनिस्टराक CM साहेबाक एक रिक्वेस्ट करता प्रमोद सावंताक जाता तितलें ताबडतोब ह्या कामाचेर लक्ष घालचें आनी सुरवात करची. तेच भाशेन आमचे स्थानीक आमदार आसात बाब एल्टन हांणी हेजेर लक्ष घालून जाता तितलें ताबडतोब CM कडेन उलोवन ह्या तोडगो सुदारू करची म्हूण मागता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर. मडगांवकारांक आपले सुवातेत आपल्यो गाडयो पार्क करतले जाल्यार सुवात ना अशें जावन पडलां. मडगांवांतल्या चडशा पार्किंग सुवातांनी रेंट अ कार आनी स्क्रॅपाच्यो कारी सुवातो आडोवन रावल्यात. आदींच जाग्याचो दुकळ तेतून 13वो म्हयनो अशें जाला. पार्किंगाचो प्रश्न आता संवसारीक समस्या जावपाक लागल्या. कित्याक तर सुवात वाडना पूण वाहनां वाडटात हे वास्तव. मडगांवां मुळात भौशीक सुवात उणी तातूंत आपल्याच सुवातांनी गाडयो पार्क करपाक मेळना म्हण थळावे फुर्योज जाल्यात. रेंट कार आनी रेंट बायक धन्यांबरोबर स्क्रॅपाच्यो गाडयो सुवात आडोवन दवरप्यांचेरय कारवाय करात ते मागतात. सध्या मडगांव जे पळय चल्ला सामकी बेबंदशाही चल्ल्या आनी हांगासर जो पार्किंगा खातीर सर्वसामान्य नागरीक जे कोण मडगांव येता तांकां इतलो त्रास जाता. इतले लाखांनी रुपया आमी रोड टॅक्स फारीक करता हें करता पूण हांगासर सरकारान आमची हांगासर जाय तशी वेवस्था केल्ली ना हाचें खूब दुख्खी दिसता. आनी मडगांवाक अशें दिसता की आमचे जे नगरसेवक जावं आमदार पळय आसा ते इतले सामके तांकां मडगांवकारांचें पडोना की ते ह्या विशयाचेर कांयच इनिशिएटीव घेवपाक सोदना. तुका एक ज्वलंत जर एग्जाम्पल दितलो रेंट कार आनी बायक ज्यो पळय आसा त्यो मडगांव तांच्यांनी पळय धुमाकूळ घातलो सामको. म्हणजे प्रत्येक तांकां जागो पळय मेळटा त्या जाग्यार व्हरोन तांच्यांनी हें केल्लें आसा. तूं आतां मुद्दम जर हे फोमेन तूं थंय ऑफिसा कडेन वचून पळय सगळें थंय तुगेलें हें लायिल्लें आसा रेंट कार लायिल्लें आसा. तूं हांगासर ही पयलीं तें ट्युरिस्ट हॉस्टेल आसा ताजे फाटल्यान सगळें रेंट बायक लायिल्लें आसा. तूं मुन्सिपालिटीचे सायडीन सगळ्याक वचून मुन्सिपालिटी म्हणटा आतां आमचें सगळें मडगांव चलोवपाची एक आतां एडमिनिस्ट्रेटीव हें बॉडी ताजे सायडीन वचून पळय मेळत ते सगळ्यांनी नाका ते लोक येवन थंय रेंट बायक हें लायता. सो हे रेंट बायक पळय आसा हाका जेन्ना पळय RTO जेन्ना पळय परमिशन दिता थंय क्लियर इन्स्ट्रक्शन आसता ताजें ऑफिस आसपा जाय आनी ऑफिसा कडेन ताजें पार्किंग प्लेस आसपा जाय. सो कोणाक जाय ताणें थंय येवन हें करपाचें गाडी काडपाची व्हरपाची. पूण हातूंत बारीक जर इन्वेस्टिगेट करता जाल्यार कळटा हे खुबशे जे पळय ऑफिसर अधिकारी आसा हांच्यो स्वताच्यो ह्यो रेंट बायक आसा कोणाचे दुसऱ्या तिसऱ्यांच्या नांवार आनी ते हांगासर हे सगळें धुमाकूळ घालता म्हणून हांचेर कोणूच एक्शन घेवपाक सोदना. आनी आमच्यो फाल्यां जर ताजेर जर कोणी एक्शन घेवपाक वचत रोखडोच तांकां कोणा कावन्सिलराचो आमदाराचो नाल्यार पार्टी हेडाचो फोन वयता की ना एक मातसो सोड हेंचें कांय करूनाका म्हणून. सो डिसिप्लीन म्हणटा ती सगळ्यांक आसपा जाय. आनी आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमी पयलीं सुरवात करपा जाय डिसिप्लिनान कशें पार्किंग करप. आनी म्हाका दिसता की मडगांवचो आमदार बाब दिगंबर कामतीन हाजेर लक्ष घालून ह्या रोडाचेर जे पळय ताणें फाटीं येवन इन्स्पेक्शन बी केल्लें आनी रोखडो सांगतालो की अमके दिसा भितर क्लियर करतलो हें करतलो इवन ताणें नोटीस सुद्दां कितें काडिल्लें पूण आयज पर्यंत कांयच हें जावना. थंय स्क्रॅपाच्यो गाडयो पळय कितल्यो लायिल्ल्यो आसा त्यो एक आनी दोन न्ही अश्यो 20-25 गाडयो लायिल्ल्यो आसा. 40-50 थंय ते तुगेलें हें दवरता रेंट कार दवरता. सामान्य लोकांनी गाडी दवरप खंय? सामान्य लोकांनी तुमकां कांयच पडून गेल्लें ना. आनी मडगांवकार म्हणटे सदांच एक मडगांवकार हांव कितें आसा एकदां चाळवत जर मडगांवकार ते कितें ते म्हणटा हांकां सगळ्यांक सारकें दाखयतलें. सिटी सोडून जे पळय भायर पार्क करपाक लागल्या ते आतां म्हाज्या पोटान ते हांगा रातचे बीन पार्क करता ते मातशें कमी जाल्या दिसता. पण ते आतां व्हरोन म्हाका दिसता ते सायडीन लायता. ते सायडीन आयजूच कोणें पळयला एक ग्रुपार घातला ते आनी खरी खबर पयर ते हे फ्लॅटवाले सांगताले ते लापलोट हॉटेल ते सायडीन तो जो रोड आसा थंयच्यान घालतात ते कार दवरतात रेंट कार आनी कितें हांकां जबाबदार म्हणजे सारकें म्हटल्यार हांव डायरेक्ट सांगता हाका RTO जबाबदार.
RTOन जर तांकां ऑफिसां दिल्या आनी कितें दिल्यार तेंच्या ऑफिसांनी दारांनी दवरपा जाय न्ही. मोटरसायकलीक सुद्दां थोडे तुका रेंट बायक ज्यो आसता ते येल्लो प्लेट आनी सेपरेट तेंचे आनीक आसता त्यो जे दवरता. रातचो आवन तूं दवरता घरा, आमी घरा कडेन दवरताले मोटरसायकली. हांव सांगून थकलो. आतां तांकां कोण सपोर्ट करता कितें करता. आतां एक्चुली हितून पोलिसांनी आनी हितून आमदारान सुद्दां लक्ष घालपा जाय. आनी पयर आमदारा कडेन उलयल्लो ह्याच खातीर. कित्याक चडशी इश्यू म्हणटा हांवूच घेता, कारण कित्याक त्रास म्हाकाच जाता. आमचे ते लापून आमची वचपाची वाट कळ्ळें तुका. आमदारान पळयता म्हणिल्लें आनी हांव रिक्वेस्ट करता ताका परतो जाल्यार कळ्ळें तुका न्ही. कित्याक लोकांक ते भरपूर त्रास जाता सारके. ते हें करता, ते पार्किंग करता, ते दिसाचे दीस ते पडलेले आसता. आनी ते स्कुलां बिलां आसा, लोकांक वचपाक आतां हें जाय. कित्याक ते आतां पळय गांधी रोड बीन आसा पळय तेंच्यांनी गाडयो सगळ्यो येतात बीन, तांकां मागीर प्रॉब्लम जाता. थंयच्यो काडच्यो नाल्यार RTOन हितून लक्ष घालपाक. नाल्यार RTO तेंचें कितें आसतलें मिली भगत RTO. कित्याक तांचें लायसन्स दिलें तांकां रेंट कार हें तें म्हणटकूच कितें जाता तांच्यांनी पळोवपा जाय बाबा ते गाडयो खंय लायता ते. नाल्यार तेंनी इन्स्पेक्शन एकदां बोवाळ मारलो तेन्नाच येता तेन्नाच चालाव दिता. तशें आसना न्ही. हांव म्युन्सिपालिटी प्रॉपर्टीन दवरतालो आनी बोवाळ केल्लो हांवें. म्युन्सिपल बँक काडपाक कितें आमच्या तुका इंजिनियरांक बीन तुका गाडयो पार्किंग करपाक मेळटाल्यो. तांकां म्हणल्यार इंजिनियर हांगा लायताले, मागीर कॉन्सेलाक लावपाक मेळनासल्यो. अशी हिशोब जातालो. ते सगळ्यांकूच त्रास करता. मार्केटाचो अध्यक्ष जो आसा आमचो गोपाल नायक तो पयर मेळ्ळो, ताका हांवें सांगिल्लें, तो एग्री जाल्लो. म्हणजे अशें पार्किंग करता त्या प्रमाणे बाजारांत लोक येवपाक कठीण जाता पार्किंग ना म्हणून. मग तांकां रिक्वेस्ट केल्लो, पळोवया कितें करता तें आतां. परती जाल्यार परती हांव मागीर तुका आमदारा कडेन उलयतलो, रिक्वेस्ट करतलो. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि मुजैब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. ऑनलायन शॉपिंगान बारीक वेवसायी, रिटेलर, शॉपवाले, गांवांतले पसरकार, वायन ओनरांक काबार केल्यात. ऑनलायन शॉपिंग सर्विसेन थळावे बाजारपेठेर भोव परिणाम केला. सरकारान हाजेर उपाय काडचो मडगांवच्या पसरकारांनी पुराय गोंयांतल्या वेवसायिकाचे वतीन मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. तुम्ही जाणा आसतले की जी ऑनलायन सिस्टम ती चालू जाले कडेन आसा, ह्या ऑनलायनीचेर घर बसल्याक सगळो म्हाल जो आसा हो घरा कडेन येवन मेळटा. आनीक घर बसल्याक सगळें खंयच भायर वचपाक पडना. आनी हेजेच खातीर जेन्ना ऑनलायन ही घरपोच पावता त्या टायमार खंय तरी हे जे शॉपवाले आसात ह्या शॉपवाल्यांक खंय तरी पोटाचेर पांय दिल्ल्या सारको जाले कडेन आसा. जेन्ना हे शॉपकार आपल्याले शॉप चलयतात तितून भितर पळोवपा पडटा की कितलेशे कामगार उरतात, त्याच बरोबर लायटी बील, उदका बील, तेंची टॅक्स जे आसा हेंय पळोवपाचें पडटा. आनी हे दिसान टॅक्स वाडत आसात. आज आमी अशेंच करून पळोवया की सगळे जे शॉपवाली शॉप घेवन आसात हेंचे कडेन आज आमी विचारून घेवया की ह्या ऑनलायनीचेर तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता, कितें फेस करूंक पडटा आनी ऑनलायन सिस्टम कशी बऱ्या पडपाची काय वायट पडा हे आज तेंचे कडच्यान आमी जाणून घेवया. सांगपाक म्हणल्यार ऑनलायन जशें स्टार्ट जालें आसा तेन्नाच्यान आमकां मार्केटान सामको बिजनस डावन जालो आसा. ते लोक सगळे ऑनलायन घेता, बाजारांत कोण येवपाक तयार जायना. आमी आतां इतले लाखांनी वेपार हाडटा करता पण आमकां गिरायक कांय जायना. पयलीं पण आमचें मार्केट पळय चलतालें आनी लोक मार्केटान येताले ते तरी बरें आशिल्लें. पूण आतां म्हणल्यार कांयच ना. कितें सांगलें ऑनलायन सवाय, ऑनलायन हे, ऑनलायन ते, फक्त ऑनलायनाचें सांगतात. जाल्यार आमी आतां बाजार कितें करपाचें? जाल्यार मातशें तुमी गव्हर्मेंटान कितें तरी आतां आमकां लागून कितें करपाक जाय. की आमकां हांगा लायटी बील, इन्कम टॅक्स, सेल टॅक्स सगळें भरपाक जाय. जाल्यार हें सगळें आमचें कशें जातलें करपाक खातीर? तितून भितर वर्कर्स काम करता तेंचेय काडून जाय. तेकाय पेमेंट दिवपाक पडटा. तेजे सकाळीचे सांजचे म्हण ब्रेकफास्ट ते सगळें दिवपाक पडटा. आनी टॅक्सय आसा तेचे. सगळें आसा. सो तुमी कितें मागतात आतां? आमी मागता की गव्हर्मेंटान मातशें कितें एक्शन घेवपाचें ऑनलायनाचेर म्हणून. एक सांगचें म्हणल्यार पयलीं एक सांगपाक सोदता, आमच्या गांवांत असलें एक शॉप सुपर मार्केट टायप नासलें गांवांत, बारीक बारीक पसरे आसले. आनी एक म्हणजे गांव एक हें आसलें गिन्याना तकली आंबतालें गांवांत एक सेल्फ सर्वीस लोकां दिवपाक असली एक कोच म्हण. आनी मागीर आमचे थंय मागीर जायते जाणांनी चालू केलें, एक बरी गत जाली. आनी पूण आयज कितें जाता, हे शॉपाचेर एक इन्व्हेस्टमेंट जायतो इन्व्हेस्टमेंट केला आमी. आनीक पूण कितें जाता, जायते आतां इनोव्हेशन येयलां, आतां जायते ऑनलायन सर्विसीस येयले आनी ते कितें कोताय तेंके प्रोक्युरमेंट कॉस्ट जायतो लो आसता. कित्याक ते डायरेक्ट कंपनीसून घेताय आनी तेंचे मार्जीन हाय आसता आनी ते डिस्कावंट दिताय जायते. पूण बारीक जे रिटेलर आहाय आयज सफर जाताय. कित्याक जायतो लोक जाता डायरेक्टली घराक वचून येताय, घराक वचून तेंक डेलिव्हरी येता, तेंक पसऱ्याची वचपाचें सुपर मार्केटान वचपाचें जायना. कित्याक बारीक रिटेलर आहा आयज तो सफर जाता.
पूण सफर जाता अल्टिमेटली कितें जातलें कस्टमर येवपाचो बंद जातलो आयज तुमकां कळटलें ही आमची आख्खी कॅबलोसीम टू बेनावली कोलवा लायन डेड जालो हे विशयाचेर कोण एक्शन घेतलो कोणें तरी एक नियाळ करपाचो हांव म्हणटा कितें गांवांत जायते आमचे हे आसतले आख्खे लायनीचे एक रिटेलर आसतले ते एकठांय जावपा जाय आनी एक एसोसिएशन घडपा जाय वायन रिटेलर्स आहाय रिटेल शॉपकीपर्स आहाय आनी पसर सगळे आहाय ते एकठांय जावपा जाय एक कंबायंड हे ज्यो डिस्काउंटेड प्रायसीस जाताय कित्याक आमकां केन्नाय दिसता तेंगे प्रायस आनी हे डिस्ट्रिब्युटरांक धाडटाय ते लोवर आसताय पूण आमी कितकून सवाय जावपाचें हे हांव म्हजें म्हणना म्हजे कडेन आय गॉट अदर सोर्सीस ऑफ इनकम पूण कितें जाता दुसरे जे हेजेरय डिपेंडंट आहाय आपल्यागे फॅमिली चलयताय कितकून ते चलयतले कित्याक गव्हर्मेंटान एक तेजेर एक नियाळ करपाचो जे वेरीड जे ऑनलायन येताय आतां सगळे डायरेक्ट डोर टू डोर 5 मिनटांनी 10 मिनटांनी डिलिव्हरी करूं म्हणटाय आनी मागीर हे बारीक पसऱ्याचे बारीक रिटेलराचे कितें फ्युचर वायन स्टोर्स म्हाका खबर आहा हांव चलोन हेजे मार्जीन मेळना 5%. एक बियरा बॉटल 60 रुपयांची आमी इंगताय तीच गेल्यार हिंगा शेकाचे बेकाचे डबल पूण आमकां ती एमआरपीचेर 2 रुपया कितें सोडटाय आनी तुमी म्हणटाय मागीर वायन देखून तुमी घराको डिलिव्हरी करतले मागीर आनी उरलें कितें आमचो प्रॉब्लेम जे आहा कोण कानार घेतलो हें म्हजें म्हणणें. फर्स्ट सोल्युशन म्हणटा सगळे रिटेलर आनी वायन स्टोर सगळे एक एसोसिएशन घडपा जाय ऑल ओव्हर गोवा साउथ गोवा तरी कोणी आनी हो जो प्रश्न आमचे मुखार येता न्हू तो तेमी एक कंबायंड कितकून फेस जावपाचो एक तेजे एक हें काडपा जाय सोल्युशन म्हणटाले. हांव आतां वर्सभर जालो टिवीचेर येवना कित्याक अशी परिस्थिती जाल्या आतां लोकांनी ऑनलायनीचेर आमी सगळे वेपारी काबार जाले बारीक वेपारी म्हणजे आमचे सारखे मडगांव असे बसपी तांकां कितें जाता ऑनलायन कितें जाता आमकां खूब माल पडटा आमी बारीक बारीक हाडून आमची फॅमिली पोसता तितून आमचे भुरगे हांगा कामां आसता तांकां पोसचें पडटा लायटी बील उदका बील सगळें पळोवचें पडटा कित्याक आमी अशें जाल्यार आतां परिस्थिती आमची ऑनलायनीची एक वस्त कसली बारीक वस्त ऑनलायनीचेर मेळटा मागीर व्यापाऱ्यांनी कितें करपाचें वयल्यान व्यापारी बारीक लोक मिडियम लोक आनी तो टॅक्स GST चड फारीक करता करोडोपती हे चड पयशे फारीक करना ते एडवर्टायजमेंटाक वयता आमी हे लोक बारीक आहा ते टॅक्स फारीक करता 100%चे एक 75-60 पूण आमी फारीक करता. आमकां गव्हर्मेंटान हे ऑनलायन केली ती बंद करची म्हाजो आमी सद्या पयलीं पसून सगळे मिनिस्टरा कडेन सगळे भोंवले आमी मिटींग घेतल्यो खूब घेतल्यो पूण कितें जाता ते ऑनलायनीक आमकां चान्स दिना ते ऑनलायनीक ते पयशेकार लोक ते ऑनलायन चलयता कित्याक खावपाची वस्त हांव कसली वस्त बारीक वस्त ती मेळटा एक सुये पोतान सूत बसून ते ऑनलायनीचे मेळटा आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता हे बारीक लोक वेपारी ऑल गोवा ते सद्याक काबार जाल्ले आसा तांकां तुमी फूल सपोर्ट हांव जावं BJP काँग्रेस आमची सगळे पार्टी कडेन मागता हे तुमी लक्षांत दवरा फ्युचर आमचो कसो वयता आनी आमच्या भुरग्यांक फ्युचर आमी शिक्षण कशें दिवचें कित्याक हेजेर आमचें पोट आसता आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता ज्या हें ऑनलायन बंद करची आतां एक मॉल हें तें एक बरें आसा ऑनलायनीन आमकां सामकें काबार केल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत जवार बर्वे आनी सानिका नागवेकर. बुधवारा म्हापसा नगरपालिकेची खासा बसका जाली. DMA कार्यालयान मंजूर केल्ल्या 14th फायनान्स बचत अनुदानाच्या वापरा संबंधात चर्चा आणि काही निर्णय झाले. सुमार 27 लाख रुपया डिसेंबर 2024 पयलीं RCC स्लॅब आणि डस्टबिन एकठांय करपा खातीर वापरपाचे आसात. 9,409 to be utilized before December 2024 for procurement of precast RCC slabs and 200 quantity of 240 liter dustbins. हे आम्ही जे टोटल आमचे उरलेले असते म्हाका सगळ्यांकडे डिटेल्स त्याचे पावले आसात सो तितून वर्कआउट करून आमकां डिसिजन घेवंक जाय की 200 बिन्स आमी ऑल टुगेदर केले 200 बिन्स तर तितून सगळ्यांची संमती आसा 200 बीन आमी घेवपाची टेंडर तीनदा जालो पुणूच घालपाक पळयना बिकॉज ऑफ द पेमेंट आमचे म्हाका दिसता पेमेंटा खातीर मिटिंगे खातीर उरल्या सगळी इंजिनियरा कडल्यान वयर येयला आनी कितें मिटिंगे खातीर उरल्या सो मातशी घेवची करची कारण 2 वर्सां आमकां मेळोंक ना आनी ह्या वर्सा मेळना तो टेंडर तेचे टॅक्स भरूंक ना मासिक लागलं म्हणून गाडयो बंद आहा ते भानगडी चालू वार्डान आमच्या कचरो तसोच पडलेलो आनी रुपय मेळना
काल हांव इन्फॉर्मेशन घेतालो तेन्ना ते पेमेंटूच करिना बिलां म्हणून स्पेशल मीटिंग घेया आणि आमकां सगळ्यांक आपूण कित्याक ती बिलां कावन्सिला खातीर 14 फायनान्साचे आमचे जे कितें सेविंग्स जे उरलेले असले 2016 पासूनचे 2016 ते 2019 पर्यंत तर आमकां त्याची इन्फॉर्मेशन येयले की 27 lakhs हे उरलेले आसा जे तुम्ही फॉर एनी गुड कॉज आणि खंयच्या खातीर आमी वापरूं शकता. सो सध्याच्या हितून सुद्दां आमी सगळ्यांच्या कावन्सिलरांच्या मतान आज एक डिसिजन घेतले की ते जे आमचे फंड उरलेलो आसलो 27 lakhsचो तितूनसूनची जे गार्बेज इश्यूचे जे सदां ते करता त्याच्या खातीर एक ठराव आसलो की डस्टबिनां आणि स्लॅब्स घेवपाचे आणि प्रत्येक वॉर्डा खातीर त्याचे इक्वली डिस्ट्रिब्युशन करून ते उपयोगाक हाडपाचे. त्या प्रमाणे आज फायनल हे करून ते डिसिजन घेवन आता हे करून फुडें त्याची वाटचाल सुरू करून ते मेळोवपाचे गरजे खातीर ह्या फायनान्शियल इयरान ते आमचे जावंक जाय आसले. सो अर्जंटली आता डिस्कशन करून तितून आमी ठराव घेतलेलो आसा की सगळ्यांक ते बिन्स घेवपाचे 200 बिन्स ते आणि त्या प्रमाणे जे वॉर्डांनी रिक्वायर्ड आसता ते स्लॅब्स घेवन प्रत्येक वॉर्डांनी ते पावोवपाचे जेणे करून तांकां उपयोग जाता. थोडेशे गोष्टीचे गाडयांचे मेंटेनन्स जावं किंवा बाकीचे जे आसा रिलेटेड टू मॅटर ते कावन्सिलाच्या हितून आमी दवरलेले आसले आणि काही कारणान ते मिटिंगी जावंक ना म्हणून खुबशीं कामां जी खंडीत उरलेली आसा ती खरें फुडें व्हरपाची गरज आसा. म्हणून आता सगळ्या कावन्सिलरांनी एक आव्हान केलें आनी रिक्वेस्ट केलेली आसा की डेव्हलपमेंटल वर्काचे त्या हेच्या खातीर सगळ्यांनी साथ दिवन तेचे हितूनसून मार्ग काडून ते करून फुडें चालीक लावपाची गरज आसा. कित्याक ना जाल्यार आमची कामां ठप्प पडटली आनी तितून आमकां फंक्शनींग करपाक खूब डिफिकल्ट जातलें. त्याच्या खातीर सांग अशें ठरलेलें आसा की जे आमचे डेव्हलपमेंट काम किंवा बाकीची जे मोस्ट एसेन्शियल कामां आसा जे मुन्सिपालिटीच्या अंतर्गत चालू आसा त्याच्या खातीर सगळ्यांनी एकजुटीन येवन हांगासर येवन ते फुडें चालीक व्हरपाचें आनी आमी ते फुडें व्हरया अशें म्हणून तेंच्यांनी एक सगळ्यांनी एक आपले विचार मांडलेले आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. फुडले 5 दीस सुके हवामान तिगून उरतले. फांतोडेर आनी रातच्या वेळार धुके आनी दवाची परिस्थिती अणभवपाक मेळटली. हवामान विभागाचो अदमास. सप्तकाच्या शेवटाक IMDन पावसाचो कसलो चलट दिवंक ना. मळबात कांय प्रमाणात कुपां दाटतली, उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फांतोडेर आनी रातच्या वेळार धुक्याची परिस्थिती आशिल्ल्यान प्रवास करप्यांक परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. सादूरतायेन गाडी चलोवपाचो सल्लो IMDन दिला. कांय सुवातांनी नितळ मळब तिगून उरतले. उष्णतायेत वाड जातली. बुधवारचे चडावत आनी उणे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. फुडले 5 दीस सुके हवामान, नितळ मळबाचो अदमास. फांतोडेर आनी राती धुके आनी दव. उष्णतायेत वाड जावपाची शक्यताय. बुधवारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.